A few are allotted because once one tendering they had done, few were allotted, but because of the court cases and all, it was delayed. The panchayat members itself had filed a case against the sarpanch for giving the occupancy for the market. That is secondary. Yeah. They have already got So because of that, it was delayed. Then what happened in the a few months before we had done the tendering, few shops After were elections, no, before elections. Few shops were taken, and according to the policy, those who were displaced before the because of the makeshift business, those who were makeshift, they were supposed to be transferred directly. So now who are existing are the ones who were there previously for in the market. So and a few shops which are allotted, which are taken up due to with the deposit of only 4 or 5 shops, because what happens, according to the policy, there should be a market committee. Wherein in the market committee there should be MLA is the chair, MLA is the head, and then MLA what she said, he will do the restriction only for Portalian, Kesosin and Sakwa. So because of that, only the people from that those villages were supposed to be this. So it doesn't work. Yeah, it doesn't work. And secondly, sir, another Market committee for us. MLA, then video, sarpanch, deputy sarpanch, Market committee generally meeting घेतलं that time we can decide करून घेता ना समज त्या समजता पॉलिसी समज ना तर अजून तिथे सोडून करू शकता विचार इतले हुशार ना ते सीएम होतो आणि चेंज करू ऑलरेडी आम्ही एकदा टेंडर केलं आपण हार्डली 4 शॉप हे झाले आउट ऑफ बाकी जायना सो आपलं ते ऑन स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला गाँव में रहना I just want to clear one. Suppose within 3 years, it will be still under the caretaker of the GSIDC. No, defects liability. Yeah. Inherent defects. Yes, because that complex is totally of the offices, and it is totally a failure. There is all seepage is leaking and everything. We have been after sir for almost 2-3 years. They are coming, they are repairing, but still the scenario is same. And as she was then but she said it was taken over by her in 2019. So I think February. Yeah, February. At least if we could have started, sir.
But sir, now आमगे scenario विधान पंचायत का हमको यदि यार हमको इस रूप में नहीं आता चैलेंज का जरूर पड़ता है so you are request if the GSID if just touch up everything clean and neat immediately we could have shifted all the offices here. One time renovation for sure. One time. Continuous. So one time for but then that whoever is taking up the offices they can do it. So then for used this is outright. सरांन सांगितले की आम्ही अमेंडमेंट केले जाल्यार कोण पेपर रेडी ना जाल्यार बिलकुल सोड मेळना ना सर सर प्रॉब्लम कितें जालें मार्केटा ऑप्शन जे जाल्ले न्हू ओन्ली फॉर 3 विलेजां जाल्ले सो 3 विलेजां कोण इंटरेस्टेड आसूं ना एंड अनदर थिंग इज वॉट द शॉप्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर ओन्ली दॅट बिजनेस So saying in our resolution given so like we have to keep it open. So main option and we want to make a already exam tender केले रिस्पॉन्स काय मिळवणार सो आता मी ते टिकटॉकवर अप्लाय करता फॉर जनरल But then that doesn't give us to over on the policy, no? आमगे कमिटीची कसं सर आम्ही टेंडरिंग प्रोसिजर समोर एक आम्ही केलं तरी येईना दुसरे पडते तरी येणार किती पाहिजे there's no sir as you said like amendment केलं जाल्यार at least we have free hand otherwise we have to go by law. मी तुमच्या पंचायत एकदां पळय विचारा विचारून पळय म्हाका दिसता एकदम केलें आनी कोण मेळना जाल्यार सेकेंड टायम तुका एकदम आसा अशें दिसता की आमी जेन्ना टेंडरिंग करता तेन्ना थंय मेळना आतां नॉर्मल करता आपल्या फ्रिडम फायटर गांवांत जाल्यार आमी जनरल सर करता दोन ऑप्शन्सा लागून ती रिस्ट्रिक्शन हाडलें एक तरी 3 विलेजां आमी ओपन केलें आनी दुसरें म्हणल्यार 3 शॉप्स आर रिस्ट्रिक्टेड हाडलें ओन्ली फॉर दॅट पर्टिक्युलर बिजनेस. So जायते जाण येताले आनी आमी सांगताले ते शॉप आमी दुसऱ्या कित्याकूय घालपाक जायना बट देन आमी सेट नो वी कॅन नॉट यूज सो दॅट्स वाय इट वॉज टेंडरिंग करतना आपूण कदंबाचें टेंडरिंग करतना कितें करता आमी शॉप नंबर करता आनी फॉर कित्याक लागून ते करता तशें पण गायलेलें तशें पण गायलेलें केन्ना रिस्पॉन्स गावूंक ना कित्याक गावूंक ना ते 25 तुका मेळूंक नासतलें सर्टिफिकेट बी घेवन येयलोलें सर बट फ्रॉम अदर विलेजीस आतां ओपन ते आत तेच वी हॅव टू टेक अ कमिटी ओपन करा आतां बाकी सगळ्यांनी ॲड करा तुमी आत ते ऑल ओवर गोवा तितून ओपन करता जाता बिकॉज इन द पॉलिसी नोबडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू एनी विलेजीस एक गव्हर्मेंट ऑफिसीस हांगा हाडले न्हू 100% जाल्यार तुमचे अशें सुद्दां करूं येता फस्ट थींग आमी हें स्टार्ट करून हाडून लोकांक येता वयता ते कळटलें मागीर ते डिमांड जावपाक तशें करपा जाय सर हें पळोवन केलें जाल्यार मागीर तूं आतां एक हेजेर कर आमी स्पेशल केला आमच्या रिलेट करून दिवपाचो महाविद्यालयाचेर जाता So you want a letter from the person? म्हणतात ना बाहेर बाय रेंज मेळना तुमचे हें घाला
They are not listening to us. They are not listening to us. ऑटोमॅटिक Which authorities plan on We डायरेक्ट सांगतो have made a letter also. They are saying 5 members have to come, Sarpanch have to come at 7 o'clock. Oh, मग खंयचो ते एक सांगपाक एमएलए सांगपाक ते आयकूंक तेंच्यानो साहेब हांगा जे न्यूजपेपरां बसता पळय तेंकां पोस्ट हांगा हाडची पडटा दिसता रस्ते वचून दिवनाका आतां रस्ते तूं दिना वाचून जाल्यार आमी खंय दिना खंय ओपन करता आतां पंचायती सरपंचान समज इन्स्ट्रक्शन दिलें की पुलीस इन्स्पेक्टर तर तेंची ड्युटी आहा तेंकां वचून जावं गाड्यान मारून राव खंय सांग आयकना resolution घेयना सगळ्यांनी पण पुलीस तेंचे आयकना पुलीस सांगचे पडटलें स्ट्रीक एक्शन घे आपल्या ऑलरेडी तांकां मार्केट अल्टरनेट केल्लेलें आसा तुमचे बसा आनी आमी काडून ताका वयर उडयना सगळें एकडें हाडलें ऑटोमॅटीक दिसता कसलो लोक हांगा येतले ना स्ट्रीक रावपाचें आतां इलेक्शन जालां आतां स्ट्रीक राव मातशें 5 वर्सां आसा उबान वयर सर तेंगेले आतां म्हाका खबर ना हांव कंप्लीट जाता तो काय ना उचलून वचपाचें आनी हे ओपन एजंट बी दिवपाक दिसता आमी सायड दितात सरपंच म्हटलं मॅडम एमएल साहेब खूप वर्ष आले मार्केट वन यूज अर्धे यूज झाला अर्धे कंपनी सो आय तुम्ही इन्स्पेक्शन दवरलं कितें अशें डिसायड केलं सांगपाचें म्हटल्यार फाटीं हांव आमचे सीएमाक मेळ्ळो तेन्ना हांवें ताका आमचें कोर्टालें मार्केट हेचेर डिस्कशन जाल्लें आनी तेन्ना ताणें आमचो म्हजो फ्रेंड बाब दिपक नायक वायस चेअरमॅन GSIDCO वायस चेअरमॅन ताका ताणें इंस्ट्रक्शन दिलें तूं वचून इन्स्पेक्शन कर आनी जाता ते भाशेन ताणें सीएमान सांगलां ताका इन्स्पेक्शन करून ताचो रिपोर्ट कितें तो आपल्याक दी म्हणून तो आयज हांव ताका आमच्या दिपकाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणून तो हांगासर आयज इन्स्पेक्शनाक आयलो आनी तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी आमचे सरपंच पुताचे सरपंच आसा पळय सानिया पेरेरा ताचे लागीं आमी डिस्कशन केलें कित्याक फाटले फावट हांव एमएलए आसून आतां हांव एमएलए जालो आसा तेजेर आमी बसाबस जाल्ली आसा आनी इन्स्पेक्शन केलां आनी पयलें जाल्यार हांगा भरपूर सारकें मॅच जाल्लें आसा हांव सरपंच आनी आमी दोगूय बसून आमी एक मिटींग घेतली आनी ताचेर आमी डिस्कशन करतले कित्याक जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा जावं आउटपोस्ट आसा ही सगळी आमकां शिफ्ट करपाक जाय आनी जाता तितले बेगीन आमी शिफ्ट करतले आनी म्हाका दिसता आमचो सीएम जो जे कितें मेंटेनन्स आसा तें श्योर आमकां करतलो आनी बाबा आमचे वायस चेअरमॅनान सांगलां जाता ते भाशेन आपूण हेल्प करता एमएलए साहेब मेजर थिंग जे वेंडर्स आहात हांगा शिफ्ट जावपाक जाय आनी वेंडर्स शिफ्ट जाल्या शिवाय मार्केट ऑपरेशनल जावचें सो वेंडर्सांक शिफ्ट करपा खातीर जावं टेंडरींग हेच्या खातीर प्रोसिजर वेंडरां आमी शिफ्ट करपाक म्हाका दिसता आमचे सरपंचान भरपूर हें केल्लो आसा ताका वेंडरांकूय सांगलां तांणी शिफ्ट जावचें अशें म्हणून म्हाका दिसता ताणें सांगलां तरी आसतना आमी परत आमी बसून आमी सगळे वेंडरांक हांगा येवपाक म्हाका दिसता पयलीं आमी जे ऑफिसां जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफीस आउटपोस्ट हे हांगा पयलीं येवपाक जाय ताचे उपरांत आमी ताचे वेंडराक येवपाक आमी हें करतले Madam, as discussion earlier, and there are a lot of hurdles. We have to be related to hacking and that. You have to change the policy. So, what is that you want to say on that? See, actually, I don't want to change the policy, but only thing is, like see, that then MLA, there were some we were having lots of restrictions according to the policy and according to a few rules that were formulated by the committee. Ata amso MLA been news alalo ha, and since MLA is the head of the committee, according to the policy which is gazetted by the government. जेन्ना फर्स्ट टायम न्यू सरपंच जालें तेन्ना अलॉंग विथ द पंच मेंबर्स वी अप्रोच टू MLA आनी MLA इमिजिएटली CM कडेन उलोवन एंड टुडे वी कॅन सी द आउटकम विदीन अ फ्यू डेज. We have deputy chairperson from the GSIDC. We have Mr. Jude also, who is the head of the GSIDC. This who's managing everything. And Saran Ekoron, I am so 5 members hanger so rectangle, and we have done the inspection.
And as we know, the situation is really pathetic of the market. So Sir Deepakani has given us the assurance that with the CM Akuchanson that he will do a renovation of wherever needed, and as fast as possible we will be trying to have a committee meeting which will be headed by our MLA. We are going to adjust with the rules. कित्याक मार्केट केला लोकां पासत आनी आमी सगळे जाणां आमचो MLA लोकां पासत इतलो वावर करता. सो डेफिनेटली MLA will लोकांक मोतीन धरून ते कितें मातशें हांगा थिंगा बदल करपाक जाता लिगली ते करतलो. आनी एज आमचे 5 members वी हॅव ऑल्सो टेकन द इनिशिएटीव. लास्ट विकाकसून वी हॅव टेकन अ ड्रायव्ह. आमी सगळे 5 members एकठांय जावन जे भायल्यान नुस्तें विकतालीं तांकां सगळ्यांक अप्रोच केला आनी तांकां सांगलां तुमकां जर तर नुस्तें विकपा जाय जाल्यार तुमी मार्केटां येय म्हण. एंड मोस्ट ऑफ देम दे हॅव अग्रीड टू इट. आनी आयज सोर आमकां एटलीस्ट 70% आमचें बंद जालां. थ्रू ह्यो माध्यमांतल्यान म्हाका एकूच पास करपाक जाय सगळ्या लोकांक, प्लीज तुमी जाता जाल्यार बाजारांत येवन विकाय नुस्तें, रस्त्याचेर विकनाकाय. कित्याक रस्त्याचेर विकप आतां तुमी आमी सगळीं जाणां एक्सिडंटूय खूब जाताय. रस्त्याचेर थांबताय, गाडयो पार्क करताय, एक्सिडंट जालो जाल्यार हाल्यार नेवर नो इट कॅन बी आमचो भाव आमची भयण. सो आनी देर आर मेनी अदर थिंग्स जेन्ना तुमी भायर नुस्तें विकताय तेन्ना. Now the panchayat is going to take strict action. We have taken a resolution. All punch members have agreed to it. And punch members are confident and घेऊनच आम्ही resolution घेतला की आनी कोणूच जाल्यार तोरेच्या फुडें एकता जाल्यार we are going to confiscate तांचे सगळे एपार व्हरतली and we will not give it to them. So बरे भशेन आमी तुमकां अप्रोच केला, तुमकां सांगलां तुमचें कितें जें भाजी वो तरकारी वो नुस्तें आहा तें तुमी मार्केटां येवन विकपाचें. Madam, any specific reason for why it was delayed by such a long time, all these vendors shifting? Were there some clause that restricted the movement? Yeah, see, the market policy, which is gazetted by the law department, has got lots of restrictions for us. The खूप restrictions are. But as Deputy Chairperson of JSIDC said, we can always give a new, I'm sorry, MLA, along with the MLA, we can have a committee meeting. We can send a new proposals to the CM and we can see how the law department can amend the new laws for us. Yeah. Sadio. दीपक बाबा आयज इन्स्पेक्शन जाल्लें आहा कुठ्ठाळे मार्केटान आनी तुवें सगळें पळयलां. तुका कितें दिसता ह्या मार्केटा बद्दल कितें बदल जावपाक जाय जावं कितें गव्हर्मेंट ऑफिसीस हांगा शिफ्ट जावंक जाय तुजें कितें म्हणणें आहा? ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार ह्या कुट्टाळेच्या लोकांक लागून हो जो गव्हर्मेंटान जो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा हांगा कोटकारतालीं मार्केट म्हणून एकदम बरो हाडलेलो आसा. जेतून वेंडर्स म्हण, फिशर फोक्स म्हण, जो शॉपां म्हण, बिसायड दीस हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसीस सुद्दां आहा. हांगा तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा पुलीस आउटपोस्ट आहा, सकयल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा, सायडीक पोस्ट ऑफिस आसा. हे जे सगळे अंडर वन रूफ तेणी केल्लेले आसा. पूण खंयसर तरी कित्याक तरी JSIDCन 2018 डिसेंबर हांगा हँडओवर ऑलरेडी प्रोजेक्ट फूल कंप्लीट करून हँडओवर केलेलो पंचायतीक. आनी समथींग इन मंथ ऑफ फेब्रुवारी 2019 हांगा इनॉग्रेशन जाल्लेलें. पूण खंयसर तरी आतां सरपंचान सांगलें की तेंच्यानी तेन्ना टेंडर केल्लो आउटसोर्स करपाक लागून. पूण खंय तरी पॉलिसी आसतली कोण 25 years हांगा कोण ऑक्युपाय आसता पळय तांकांच क्लेम करूंक गावता. सो हार्डली ओन्ली 4 शॉपां हांगाली आउटसोर्साक गेल्लेली आसा. बाकी सगळे बंद जाल्लेले आसा. सो खंयसर तरी 3 वर्सां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लेली आसा आनी JSIDCचो रोल एक्चुली कांय ना. आमचे टर्म्स खबर आसा. पूण हेणीन आमच्या MLAन बरी इनिशिएटीव घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन ह्या मार्केटाची कितें तरी करपाक लागून कुट्टाळेकारांक कितें तरी फॅसिलिटी बरी मेळपाक लागून तेणी इनिशिएटीव घेतली आनी चीफ मिनिस्टर जो आमचो JSIDCचो चेअरमॅन आसा तेचे कडेन तेणी अप्रोच केल्लो. सो इमिजिएटली म्हाका इन्स्पेक्शनाक धाडलें. आयज आमी इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. ऑन MLA's रिक्वेस्ट म्हाका दिसता CM खंयसर तरी हांगा रिनोवेट करपाक लागून मायनर कितें रिपेर्स करपाक जाल्यार रिपेर करतलो. पूण हेतून एकूच आसा रिपेर केलें म्हणून परतो वायट रिफंड कसो उरपाक जायना. हांवें MLA रिक्वेस्ट केल्लेलें आसा की मार्केट कमिटीची बेगीन मिटींग घेवन मार्केट कमिटीचे चेअरमॅन ऑलरेडी MLA येता सो तेणी मिटींग घेवन हांगा खंयसर सरपंचान सांगलें की एक्ट एमेंडमेंट करपाचो जाल्यार एमेंडमेंट करपाचो आनी जाता तितले बेगीन फर्स्ट आनी फॉरमोस्ट म्हणटा पळय गव्हर्मेंट ऑफिसीस पयलीं हांगा हाडपाचें. समज गव्हर्मेंट ऑफिस समज हांगा हाडलें जाल्यार ऑटोमॅटीक हांगा लोकांची येरादारी जातली. येरादारी जाली म्हणटकूच मागीर ज्या बाकीची शॉपां आहा पळय ते ऑटोमॅटीक खंयसर तरी आउटसोर्साक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली दिवपाक. सो म्हाका दिसता MLA ऑलरेडी मनार घेतलेलें आसा आनी तेणी डिसायड केल्लें आसा की तो जाता तितले बेगीन मिटींग घेतलो.
And no doubt, with the help of MLA, Chief Minister, हो प्रोजेक्ट जो मायनर रिपेअर जे कितें करपाचे आय विल फॉलो अप आनी विथ द हेल्प ऑफ MLA आमी CM आमी कंप्लीट करपाक फिशरमॅन आहा पळय ते अजून येवंक मागना तुजें कितें म्हणटा पळय हांव हांगालो पॉलिटिकल लिडर न्हू हांगाले फिशर फोक्स म्हाका वास्कोचे सांगले हांव तूं सांगपाचो वास्कोन आमी भायर फीश विकपाची बंद केलेली आसा सेम हांवें एक एडवायस केलें एज अ कावन्सिलर सांगतो वास्को म्हाज्या आमच्या एरियेन जे भायर फिशर फोक्स बसता पळय तांकां सगळे अंडर वन रूफ हाडलेले आसा आनी थंय काडलेले आसा सेम हांवें रिक्वेस्ट केलेले आसा की सरपंचाक की हांगा जेन्ना आमी फिशर फोक्स रस्त्यार दिता पळय एक बॅड मेसेज वयता ते सगळ्यांक स्ट्रिक्टली भितर हाडून बसोवपाक जाय त्या कारणान हांगा फिशर नुस्तें म्हणजे खंयचोय लोक येता आनी तेणी जे तुमच्या माध्यमांतून तेणी सांगलेलें फिशर फोकांक सांगलेलें की तुमी हांवें बसा म्हणून पूण हांव सांगूंक सोदता जे फीश बाय करपी कोण आसा पळय तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी ते भायर रस्त्यार पळय तेंचे कडेन घेवन नाका तुमकां बरो मार्केट दिल्लो आसा JSIDC आनी पंचायतीन तो मार्केटान तुमी फिशरमॅन थंयसून तुमी नुस्तें घेवपाचें त्या कारणान कितें तरी हांवें बसतली थँक्यू